संबंध मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट ताजे बरोबर म्हणटाना पालये जो गांव आसा त्या पालये गांवचो डेव्हलपमेंट सुद्दां लोकांक जाय तसो प्रामुख्यान जेचो उल्लेख केला तुमी तो रस्तो ज्या पद्दतीन आसा पळय वयर सकयल म्हणटा तसो एक्सिडंट खूब जातात तो प्रायोरिटी करपा जाय आनी आमचे इंजिनियर हांगा आहात चवकशी केली तांच्यांनी सांगला प्रायोरिटीचेर ती कितें फायल आहा पळय कशें म्हणटा ती अंडर भारतमाला ही जो हे आहा पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम ताच्या अंडर ते बी जातले पण ताच्या पयलीं ज्या ज्या जाग्यार अरूण रस्तो आहा तो रूंद करच्या खातीर खंय कटींग आहा हिल कटींग म्हणटा तशी ते हे आज आमी जे उद्घाटन केला म्हणजे नाल जो फोडला हे ह्या कामाचे कळ्ळें हळूहळू म्हाका दिसता 1 वर्स 11 तारीख जातात आमदार जावन फुडल्या म्हणजे मार्चाच्या म्हाका दिसता हांव इतके तरी सांगूं शकता म्हणजे कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक खबर आहा गांवच्या प्रत्येक गांवच्या सरपंचांक पंच मेंबरांक सगळ्यांक खबर आहा की बऱ्यापैकी 1 वर्सभर आमचे गेले कारण वचत थंय प्रत्येक पंचायतींनी बऱ्यापैकी आमी कामाची सुरवात केल्ली आहा म्हणजे डेव्हलपमेंट ज्या पद्दतीन लोकांक जाय तशी सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हाका इतकें सांगचें दिसता ज्या पद्दतीन पंच आमी सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर गांवचे आमचे जे ग्रामस्थ आहात अशेंच जर सहकार्य जर फुडें मेळत जाल्यार ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट ते सुद्दां शॉर्ट पिरियडान गांवांत जावपाक जाय ते सहजच आमी करतले आनी कोणूय गांवांत करतले कारण आज जरी हांव विरोधान आसलो विरोधी पक्षाचो आमदार जरी आसलो जाल्यार म्हाका 1 वर्स जालें खंयच कळून दिवना आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री असो त्याच्या बरोबरचे बाकी मंत्री असो खंयच्याच कामाक की बाबा तूं विरोधातलो आमदार ते तरी म्हाजे बद्दल सांगता बाकीचे हांव उलयना आनी म्हाका खात्री आहा माननीय मुख्यमंत्री त्याच बरोबर मंत्र्यांचे आमकां सहकार्याचे फुडें मेळटले आनी हांव ज्या पद्दतीन तांकां घेवन वावरता हें काम लोकांचे कशें खातीर हे म्हाजी धडाडी आनी कामां अशीच फुडें वतली पण ज्या टायमार BJPन गव्हर्मेंट फॉर्म केलें आमचो आमदार भाई सोपटे विरोधकाक उरलो त्या टायमार आमच्या लोकांनी खूब ताशेरे मारले की तुमचो आमदार विरोधाक आसा तुमी कसली कामां करतले पण आयज म्हाका दिसता आमचो आमदार विरोधाक ना तर सरकारात आसा हीच गोश्ट एक लोकांक सांगपाची आसा